आयआयटीचे वादळ गोंयांत चालू आसा। सांग्यार आयआयटी नाका म्हण शेतकाऱ्यांचें आंदोलन चालू आसा। बेतूल हांगसर जंय डिफेन्स एक्सपो जाल्लो ती सुवात बेकार आसा। सरकारान आयआयटी प्रकल्प ह्या सुवातेर हाडचो म्हण शंकर पोळजी हांणी मागणी केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हॅलो फ्रेंड, शंकर पोळजी आमच्या गोंया खातीर गोंयांत आमी पळयता आतां आयआयटीचे वादळ चालू आहा सारके। आमचे सांग्याचे लोक, आमचे सांग्याचे फार्मर्स, आमचे सांग्याची भाव भयणां कितलेच दीस जाले प्रोटेस्टाचेर बसले आनी हे सरकार कशेंच तांकां आयकोंक सोदिना। पयलीं वाळपय गेले तुमी, त्या शेतकाऱ्यांनी तुमकां नाकारले थंयसर, थंयसून तुमी आतां सांग्या येयले। सांग्या आतां जी तुमी जागा एक्वायर करपाक सोदता, कितें थोडे प्रायवेट लँड आहा, थोडे गव्हर्मेंट लँड आहा, थोडे कोणा फार्मर्सांचे तुमी एक्वायर करतले, कितें इतले व्हडले प्रोसेस करपाची कसली गरज आसा? सरकारा कडेन कितलेशे लँड आहा मरे। आमी तुमकां सांगलें न्हू, जुवारी जे ते बिल्डरांच्या नाळक्यान घालपाक सोदतात न्हू, ती जागा तुमी एक्वायर करा थंयसर, ओके। तेच्या उपरांत मरे केपें बेतूल म्हणटा न्हू, ह्या गांवांत डिफेन्स एक्सपो जाल्लो। मनोहर पर्रीकरान ही जागा, सरकारी जागा ही 8,34,000 स्क्वेअर मिटर बॅरन लँड हे कळ्ळें तुका। बारीक बारीक ही झाडां आहात पूण जंगल ना, ओके। ओपन स्पेस सारकी, आनी रस्ते तुमी डेव्हलप केलेले आहा, 4 लेन रस्ते केलेले आहा, आनी हांगा डिफेन्स एक्सपो बऱ्यातले बरे पद्दतीन जालो, ओके। सो आयज जेन्ना सरकारा कडेन इतले बरे जागे आहा, ज्या जाग्यांचेर तुमी आयआयटी करपाक शकता, जाल्यार तुमी आमची जंगलां कित्याक काबार करपाक सोदता? आमची झाडां पेडां कित्याक मारूंक सोदता? ते जनवरांक कित्याक बेघर करपाक सोदता? ते पशु पक्ष्यांक कित्याक बेघर करपाक सोदता? शेतकाऱ्यांच्या पोटाचेर कित्याक येतात? दोंगर कित्याक कापूंक सोदतात? हो एक प्रश्न। आयज मोपा खातीर आमचे कितलीशीं झाडां काबार जाली। आयज बिबटे रस्त्यार येतात, जनवरां रस्त्यार येता, हेका जबाबदार कोण? आयज सरकारान दखल घेवपाची गरज आसा। आयज तुमी जे म्हणटात न्हू की सांगेकारांक जॉब मेळटलो, अरे बिट्स पिलांनी करपाक 10 वर्सां मायज लागली, आनी आयज जे लोक 25 वर्साचे लोक आहा ते 35-40 जातले फुडें, आनी तेच्या उपरांत मागीर तांकां जॉब मेळटले म्हणून गॅरंटी कितें? आनी आयज तेच सरकार आसतले म्हणून गॅरंटी कितें? कित्याक सरकाराची धोरणां बदलत आसता। सो हांव मागता त्या सरकारा कडेन की ही जी जागा आहा ती खंयच्या पॉलिटिशियनाच्या नाळक्यान घालूं नाका। बेतूल ज्या जाग्यार डिफेन्स एक्सपो जाल्लो ती जागा तुमी आयआयटीक तुमी करा, आनी आयआयटी हांगासर हाडा, कित्याक हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यांतल्या बरे पद्दतीन झाडां मारपाची गरज ना, एनवायरमेंट काबार करपाची गरज ना। हांव आशा धरता की आमचो गोंयचो CM आयकतलो आनी आमचे जे फार्मर्स प्रोटेस्टाक बसले तांकां थंयसरलो उठयतलो, आनी केपें बेतूल डिफेन्स एक्सपो जाल्लो त्या जाग्याचेर आयआयटी हाडटलो। देव बरें करूं।